सध्या केन्नाय हात वयर जाल्यार केन्नाय हात सकयल अशी गजाल विरोधी पक्षांमदीं चल्ल्या। स्टेजीचेर पावले की हात वयर काडपी काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड आनी आरजीपीचे फुडारी स्टेजीच्या सकयल पावले की मात वेगळेंच वागता। सुरवात जाली ती फातोड्ड्या नरकासूर दहनाच्या दिसा। विजय सरदेसायान काँग्रेस आनी आरजीपीच्या फुडाऱ्यांक एकठांय हाडून विरोधी पक्षांच्या युतीचे संकेत दिले। ताचे उपरांत आमचे कडेन उलयतना विजय सरदेसायान विरोधी पक्षांनी एकठांय येवपा जाय आनी कित्याक एकठांय येवपा जाय हें सांगलें। 2024च्या लोकसभा इलेक्शनाचो एक लिसांव म्हणटा तें कितें की जर सगळे एक जातात जाल्यार बीजेपीक हारोवंक जाता। इट इज ऑल्सो अ फॅक्ट की बीजेपी इज द लार्जस्ट पार्टी. I don't know whether in the world they claim that it is the largest party in the world, but it is the most organized party in the country at least. Even in Goa they are in power. They see that at every level they have got a very strong organization. आणि ते सगळे स्टेज मॅनेज करून जिखतात। आता तांकां हारोवपा खातीर सगळे दुसरे जे मतांचें विभाजन जाता तांकां जर एकवट जालो जाल्यार तांकां हारोवपाक इजी जाता, पूण दुसरी सायड डिवायडेडूच उरता। सो तांकां कोणें तरी एक करूंक जाय, तांकां एक हाडूंक जाय। जनतेकूय हें जाय, पूण जनता कितें करतली? हाडून बांदून दवरतली राजवानी? ना। सो तुमी एक जावपाक जाय। आतां कोणें तांकां एक करप? तातूंत एक हें आहा की आय हॅपन टू बी इन द ओपोजिशन वन ऑफ द मोस्ट सिनियर लेजिस्लेटर्स. आय एम द मोस्ट सिनियर लेजिस्लेटर. आय एम अ 3-time MLA. So it becomes my duty to see that I espouse political pragmatism. Political pragmatism म्हळ्यार कितें? ताजी theory is of a German philosopher who unified Germany in the 19th century. He was Otto von Bismarck. ताजी ती philosophy is called Realpolitik. तो म्हणटा कितें की politics is the art of the possible, the attainable, the art of the next best. हें ताजी थियरी आहा. सो तुका सगळें जाय कशें की गोवा फॉरवर्डान 21 सीट जिखचे आनी हांव मुख्यमंत्री जावचो. दीस इज मे बी माय ड्रीम, बट दॅट ड्रीम इज नॉट रियलिटी. रियलिटी इज pragmatism. Pragmatism is coming together of people. Somebody has to bring them together. So somebody has to bail the cat. Simple as that. So to bail the cat using an opportunity where people come and do it in full public view is what one should aspire for, which I attempted. आता सगळे सारखे चलता अशें दिसता आसतना कन्नड साहित्य संघाचे अध्यक्ष सिद्धण्णा मेत्रीन आरजीपीच्या मनोज परबाचेर टिका केली. ते टिकेक जाप दिता आसतना मनोज परबान फक्त सिद्धण्णा मेतीक न्हय तर काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्ड पक्षाचेरूय टिका केली. मायग्रंटाच्या मतांचेर ते जिखून येता असो खर आरोप तांणी केलो. ईच एंड एवरी पॉलिटिकल पार्टी, जावं ती काँग्रेस, जावं ती एमजीपी, जावं ती बीजेपी, जावं ती गोवा फॉरवर्ड, ईच एंड एवरी पॉलिटिकल पार्टी ह्या मायग्रंटांच्या वोटाचेर जगता आनी आपले राजकारण करता. आनी जर लोकांक दिसता आमी अलायन्स करपाक जाय एट द कॉस्ट ऑफ आवर आयडेंटिटी, पोगो सायडीक दवरून जर आमी राजकारण करपाक जाय जाल्यार आमकां राजकारण नाका. आमी नांवांक अलायन्स जावपाचें ना काँग्रेसी वांगडा, गोवा फॉरवर्ड वांगडा आनी कोणा वांगडा. आमी जर अलायन्स जातले जाल्यार पोगो विल बी द क्रायटेरिया. पोगो इज द क्रायटेरिया. ही प्रायोरिटी आसा. आयज जर पोगो ना जाल्यार गोंयकार ना आनी पोगो ना जाल्यार आरजीचें राजकारण ना. ही क्लियर मेसेज सगळ्या पॉलिटिकल पार्ट्यांक दिता. आयज पोगो ना जाल्यार अलायन्स ना. कित्याक हें उदक आतां आसा पळय ते तकले वयर गेल्ले आसा, मरपाक पावल्ले आसा, सफोकेट जाता. गोंयकार प्रत्येक बाबतींत सफोकेट जाता. तांकां लागून आवाज जर आमी काडटा आनी आमकां जर लोक प्रेशर हाडटा की आमी अलायन्स जावपाक जाय, फक्त बीजेपीक भायर मारपाक आनी अलायन्स करपाक जाय, सरकार करपाक जाय, आनी परते ह्या घाटयांक व्हरून थंय खुर्चेर बसोवपाक जाय, सरपंच करपाक जाय, झेडपी करपाक जाय, हेंची इलिगल बस्ती रेग्युलरायज करपाक जाय, हें राजकारण आमकां मान्य ना आनी आमी तें करपाचें ना. सॉरी, तुमकां आमकां घरा बसोवपाक जाय, घरा बसया. प्रत्येक फावटी रेव्होल्युशनरी गोवन्साक प्रश्न,
रेव्होल्युशनरी गोवन्साचेर डावट. इतलेंच न्हय जाल्यार मांद्रेचें राजकारण पळयत जाल्यार काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्ड मदीं तशें बरें ना हें स्पश्टपणान दिसता. ॲडव्होकेट अमित सावंताक गोवा फॉरवर्ड पक्षांतल्यान सकाळीं काडले जाल्यार सांज मेरेन तांकां काँग्रेस पक्षांत प्रवेश दिलो. गोवा फॉरवर्ड पक्षांत आमी अमित सावंताक जमीन घोटाळ्यांतलो आरोपी म्हणून काडलो अशें जाहीरपणान सांगलां. आज आमी एका निर्णयाचेर येयला गोवा फॉरवर्ड पार्टी म्हणून. मांद्रे मतदारसंघात तुम्ही पहिल्या फाटल्या काही दिसांपूर्वी आम्ही मांद्र्यातलो माजी सरपंच बाप ॲडव्होकेट अमित सावंत यांचो गोवा फॉरवर्ड पार्टीन प्रवेश करून घेतलेलो. आज एक रिपोर्ट येयलो की वेगवेगळ्या स्तरांसून मांद्रे मतदारसंघांसून वेगवेगळ्या लोकांचे मेसेजीस कॉल्स येवपाक लागले की तुम्ही ज्या मनशाक घेतल्यात त्या मनशाचे लागेबंदे हे संबंध भूसंपदेशी, त्याचे जमीन घोटाळ्याशी किंवा जमीन रूपांतराशी मोठे दाटगे संबंध असतात. अशाच मनशाशी ह्या व्यक्तीचे संबंध आणि हे संबंध आमकां मांद्रे गांव किंवा मांद्रे मतदारसंघ किंवा पेडणे तालुका हेका घातक ठरू शकतात. त्याच्यामुळे जेन्ना हो रिपोर्ट आमी पार्टी चिफांकडे पावयलो तेन्ना आमी अशा एका निर्णयाचेर येयले की एक तर ताका सस्पेंड करचो पार्टीनसून आनी आयज ती वेळ येयल्ली आसा. जिल्हा पंचायत निवडणुको तोंडार येयल्ल्यो आसा. ताका आमी उमेदवारूय म्हणून फुडें काडपाचो प्रयत्न केल्लो, पण आयज पार्टीचो निर्णय जाला की जे कोणाचे सत्ताधाऱ्यांशी संबंध जर अशे इतले लागींचे दृढ आसले आनी तेय सादारण कॉन्ट्रोवर्सी निर्माण करपा सारखे स्पेशली जमनीच्या संबंधान जर अशें कितें आसले जाल्यार आमी ते टॉलरेट करचे ना. म्हणून पार्टी अध्यक्षांच्या विजय सरदेसाईंच्या आदेशानुसार हांव उत्तर गोवा अध्यक्ष दीपक परगुटकर हो निर्णय तुमच्या समोर मांडटा की ॲडव्होकेट अमित सावंत हेचो पक्षांसून सस्पेंड केलो वयता, गोवा फॉरवर्ड पार्टीनूच सस्पेंड केलो वयता. देव बरें. इतलें चालू आसतना विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाचो आयतारा वाडदिवस जालो. कुंकळे जाल्ले सभेत परत एकदा विरोधी पक्षांनी फातोड्डे केल्ले तेच केले. मात ह्या वेळार काँग्रेसचे गोंय फुडारी अमित पाटकारूय थंय आशिल्ले. आतां फुडें पळोवया विरोधी पक्ष नेते कितले दीस ये फेविकॉल का मजबूत जोड है अशें दाखयता ते. तुमी पळयतात GNH. ओ मेलो कितरे रास्ता पोस मरे जॉन बाब टायर झाल्या मरे ब्रेक आनी केस लागतले. मुझे भाशेन हड्डे जाले इथे. हॉडी चेंज कर मरे. कितें टायर चेंज कर मरे. खंय चेंज केल्या बरें येच योकोहामा टायर एक्सप्रेस. ओय योकोहामा टायर एक्सप्रेस सगळे टायर सोल्यूशन एका जाग्यात. नवे टायर्स विथ 5 years अनकंडिशनल वॉरंटी. वाह मॅकविल्स. वाह टायर चेंज, टायर सर्विस, वाह नायट्रोजन गॅस, बिल अलाइनमेंट एंड बॅलन्सिंग, अरे वाह. पेपरलेस बिलिंग आणि जायते हे सगळे बेस्ट प्राइस आणि एक्सप्रेस सर्विस. गाडी सारखी बटर आणि सर्विस सारखी फास्ट मरे. फास्ट नो एक्सप्रेस. योकोहामा टायर एक्सप्रेस ऑपोजिट सनशाइन हॉस्पिटल, आलेम हायवे, मारगांव. आणि मग दोतरा घेवत मरे. पळय